पासोद माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांग जुजे वाचा तुमची जेजू सूर्याचो उजवाड परसळयताय आमच्या पासोद माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांग जुजे वाचा तुमची जेजू सूर्याचो उजवाड परसळयताय आमच्या पासोद माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांग जुजे वाचा तुमची जेजू सूर्याचो उजवाड परसळयताय आमच्या पासोद माग साहेबा जेजूच्या सिसा सांग जुजे वाचा तुमची जेजू सूर्याचो उजवाड परसळयताय आमच्या पासोद माग साहेबा जेजूच्या सिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वोत्तम आमीन. तिसरो गूट सांज जुजे वाजा जेजूची बरी खबर पयशिल्ल्या लोकांक तुवें दिली. आयजूय जेजूचें राज वाडोवंक आमकां तुजी उर्बा दी. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवं. तुवें खोशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळण्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे परसोद माग सायबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. चवथो गूट सांज जुजे वाजा पिडेक सांपडलेल्यांक कुडी आत्म्याचो इलाज दिलय. आयजूय तुजी मुजत मागतल्यांक सगळ्या पिडेवंतांक बरी कर. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गरायज आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां भोगोश आनी आमकां तायणेन पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड परसळयताय. आमच्या पासोद माग सायबा जेजूच्या सिसा महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आद्यान तसो सर्वोत्तम आमेन. पांचवो गूट सांज जुजे वाजा भाग्यवंत पोणी जिवी जिवंक केंडीक तुवें ह्या संवसाराक दोळे धांपले. आमकांय एक भाग्यवंत मरण फावो कर. आमच्या बापा सगळींच्या तुवें नांव पवित्र जावन तुवें रायज आमकां येवं. तुवें कशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळण्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सांज जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळयताय. आमचे पासोद माग सायबा जेजूच्या शिसा
सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा सांत जुजे वाजा तूं जेजू सुर्याचो उजवाड पडजोळो येताय आमचे पासत माग साहेबा जेजूच्या शिसा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आता आणि सदा सदा काल आमेन प्रार्थया देवा तुज्या याज्ञिकाक भक्तिवंत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेचे आजिरयेचे सिमे पर्यंत पडजोळायली तुज्या चाकराक तुजे देवीक उतर परगोटूंक आमकां तुज्या उतराच्या जिविताची देख दिली आमी आमच्या झुजान आनी अस्कोतकायेन आनी पुनवंत जिवीत जळूंक आनी ताजे मजतीन आमचो भावार्थ ओदीक वाडोवंक आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमी जावंक म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुवें नांव पवित्र जावं तुवें रायज आमकां येवं तुवें गोशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावन आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणे पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवाड नोमान मरे कृपेन तूं बलयली सरस्पो तूं येता आसा ओस्त्रा भितर तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू मागे बरे देवाची माई आमकां पापयां खातीर प्रतिकोर आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा पवित्र आत्म्या वरवीं शांतीच्या बांधासा सोमी एकूच आमच्या आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा सगळ्यांक तुमकां ती बरो दीस दिवं आयचो चवथें नोवेन सांजे वाजाचे आज खेरीत भाशेन आमी ह्या मिसाचे बलिदानान लॅनी फेर्नांडीस आपले भलायके पासत मागूंक लायता तशेंच दुसरें तें सोंपलेल्या रिता आनी कायतानो डिसोजा हाचे सोंपलेल्या आमच्या भावा भयणां खातीर आमी मागता आज आमी खेरीत भाशेन मागता आज लग्नाचो वार्षिक दीस लॉरेन्स आनी मेरी डिसोजा देवान तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागुया तशेंच आज जल्माचो दीस समरुमतात पेरपेत सुकुरिना आब्रांश एशलिन फेर्नांडीस एना डिसोजा आनी आंजेला रोजारियो हे सगळे आमच्या भावा भयणांक खिरीत भाशेन देवान बरे भलायकेन सांबाळून राखूं म्हूण तांचे खातीर मागुया आज आमचे फिरगोजीन विजय उपातला आनी मर्लिन जॉर्ज ही आपल्या लग्नीक संबंद जोडूंक आज किरीत भाशेन देवाचे मुखार ती आज लग्न संस्कार जोडटात तांचे खातीर आमी मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकपूर तुमचे सगळे आसूं मोगाच्या भावा भयण्यांनो आयज नोवेनाचो चवथो दीस
आनी आयच्या विशय म्हणल्यार आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करुया. मदर तेरेसा आपल्या एका भाशणांत अशें उद्गारली, इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग हॅपिनस अँड पीस टू द होल वर्ल्ड, गो होम अँड लव युअर फॅमिली. तूं आख्या संवसारांत कुशालकाय आनी शांती हाडूंक सोदताय जाल्यार पयलो तुज्या घरा वचून तुज्या कुटुंबाचो मोग कर. आयच्या नोवेनाच्या मिसाचो विशय आमचे कुटुंबीक जिवीत नवसरून जेजूचो पाटलाव करुया. आयचो विशय आमच्या कुटुंबाचेर केरीत लोक घालूंक उलो मारता. दर एक कुटुंब एक मुलावी पवित्र सोबा आमची आत्मीक, शारिरीक, मानसीक आनी समाजीक वाड पळयलेली आमच्या कुटुंबांत आकरून येता. कुटुंब आत्मिकतायेन गोड उरूंक, जेजूचो पाटलाव करूंक, पवित्र सोबेची क्रीत मोन आनी केरीत परातकात्या आनी हुस्क्या हो पवित्र सोबेचो हुस्को पाप साहेब फ्रांसिस्कान आपल्या देखल्यांत आमोरीस लायतित्या हातूंत सोपोश्टपणीन उल्लेख केल्या. टीव्हीचेर, इंटरनेटाचेर व आमच्या मोबायलांचेर पळोवंक मेळटात ते सिरियलां आनी चलचित्रांतल्यो काणयो कसल्यो गाय. कुटुंबांत सगळीं एकामेकाचेर दुबाव, काजारी जिवितांत अविस्वाशीपण, सून सासूमाय व घोव बायलां मोदें तोत्तां, हाल्यांचे वर्सांनी कुटुंबां तरेकवार घुसपागोळ्यांक सांपडून तांचेर वायट परिणाम जावंक सोबोर कुटुंबां प्रश्नांनी पडयल्यात. आमचे कुटुंबीक जिवीत क्रिस्ती तत्वांचेर जिवंक आनी आयच्या कुटुंबांत नवसरणी हाडूंक जुजे वाज आनी ताचें कुटुंब आमकां एक देख ताची आवय बापूय क्रिस्तोफर आनी मारिया देव मोगाच्या जिवीत जियेली आनी आपल्या सवय भुरग्यांक देवाच्या आनी पेल्याच्या मोगान वाडयली. आमची कुटुंबां भावार्थान 3 अकोंड जावंक, जेजूचे पानवाऱ्यांनी चलोवंक, कुटुंबांत कोरी नवसरणी हाडूंक ही पवित्र मिसाची भेटेंत कोतकोत्यान मागुया. आयचो दीस विधवा, अनाथां, वोदां, सिनियर्स, दुसरी प्रार्थनाची लोकांच्या मायग्रेन्स आनी संस्कृतीकरण करच्याक इनकल्चरेशन वावरां खातीर भेटयलोलो तेन्ना ह्या सोबा तोर्याच्या मुन्यारपणाचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद मागुया. हीच भावना मनान धरून हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोदुयता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीलो सगळ्यो सारून सांगता, मनाची तूं थोडन सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेक सदांच सांबाळून सगळ्या दुदांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराधा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बोड दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासूच चलयता सासणाच्या सासणांक. हेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो,
आमी उलयताव त्या नव्या संवसाराचो अधिकार देवान देवदूताचे आदी करूंक ना. एके सुवातेर कोणें अशें बरयलां, मनीस कोण गाय तुवें ताचो उगडास करच्याक, आदवांचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करच्याक. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार गायलाय, आनी सगल्यो वस्तू तुवें ताच्या पांयां तळा गायल्यो. सगल्यो वस्तू ताच्या पांयां तळ्या गायल्यो जाल्यार ताचे काळ घालिनासतना कांयच एक दवरूंक ना. खरें म्हणल्यार सगल्यो वस्तू ताच्या काळा आसात म्हूण आमी आजून पळयनाव. पूण देवदूता वोन मातसो ल्हान जालोल्याक मुणगे जेजूक ताणें मरण सोंसलें देखून आतां मोहिमे आनी पडजोळान भरलोलो आमी पळयताव. देवाचे उदार कुशे प्रमाणे ताणें सगळ्या मनशां खातीर मरण सोंसूंक जाय आसलें. देव सगळ्या वस्तूंचो आरंभ आनी शेवट जायत्या पुतादुवांक वैभवाक व्हरूंक सोदतालो देखून तारोनाचे वाटेन तांकां चलयतल्या फुडाऱ्यांक ताणें पयलो कोश्टा वरवीं संपूर्ण करूंक जाय आसलो. कारण पवित्र करता तो आनी पवित्र जाता ती एकाच मुळा तावन उपजतात. ह्याच खातीर तांकां आपली भाव भयण म्हणूंक तो येवजना. देखून तो अशें म्हणटा, म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव पोरगोट करतलो. तांची जमात भरता तेन्ना सोबे माजार तुका वाकाणटलो. देवाचें उतरें. आमचो जबाब जातलो, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. पोतून म्हणुया, तुज्या हातांचे रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. सर्वेस्परा आमचे देवा, शेकांचेक प्रेतुमेचेर कितले व्हरते नांव तुजें. मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक, आदवांचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करच्याक. आमचो जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूता परस मातसो सकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार गायलाय. तुज्या हातांच्या रचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. आमचो जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पोरयान हेणे तेणे उपटोलीं, वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकांत फिरतोली दर्यांतलीं मासळीं सगळेंच ताचे आदी केलाय. आमचो जबाब, तुज्या हातांच्या रचनांचेर तुज्या पुताक तुवें अधिकार दिलाय. उद्गार. Zoe salves porak, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe. देवाचें उतर मानून घेयात. मनशाचें उतर कशें न्हय, बगर देवाचें उतर कशें. Zoe salves porak, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe salves porak, zoe, zoe. सर्वेस्पो तुमचे सव्यासू. तुमचे सगळे आसूं. मार्को परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू आनी ताचे शीस काफार नांवां पोरयान गेले आनी सोनवार पावतूच जुदेवांच्या देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशे आसते भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलेल्या परी तो तांकां शिकयतालो. मेळो आत्मो बसलो एक मनीस त्या वेळार तांच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजरेताच्या जेजू, आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा?
आमचो बोस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो, देवाचो पवित्र भोक्त. पूण जेसून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेडो आत्मो ताका फोडफोडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनी कितें? नवी शिकोवणी आनी अधिकारान दिलोली मेड्या आत्म्याक लेगून हुकूम घालता आनी ते ताचें आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलेच्या आख्या प्रांतांत ताचें नांव गाजलें. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळटन आयचो विशय आसा कुटुंबीक जिवीत. आनी पाप साहेब फ्रांसीस म्हणटा, फॅमिली इज अ क्रेडल ऑफ लव. जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. किरीत भाशेन आपूण सगळें जें करता तें अधिकार आसलेल्या परी करता. पूण हें करता आसतना भावार्थ तो पोसरायता तेन्ना बाबा ह्या भावार्थान तो मोग दाखोड करता. आनी हाका लागून जेन्ना हे मेडे ओतमे जेसूक वळखतात खरें, पूण बाबा भयणीनो देंवचार सगळे तुवें आसले ते बोब मारून जेसूक मोगान वळखनात. कित्याक ते अशें म्हणटात, नाजरेताचे जेजू आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा? वॉट हॅव यू टू डू विथ अस? म्हणजे ताका नाकारतात. आपलो अधिकार आसा तो ते वळखनात. कित्याक अधिकार आसलेलो मनीस तांचो भस्म करूंक आयला म्हूण ते जाणो आसले. म्हणटकूच आपूण ताच्याहून व्हड म्हूण ते समजतात, गर्वान ते भरतात. आनी प्रायड ऑलवेज हॅज अ फॉल. बाबा न्हू, जेसू आयच्या दिसाक ह्या शुभ वर्तमानांत किरीत भाशेन जें कितें करता तें मोगान करता. आनी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक खोलावंक मोग जेन्ना देव दाखयता, सगलो मोग देवा कडसून येता म्हूण आमकां थावें जाता. जेसू तेंच म्हणटा, ओगो राव आनी मनशा वेलो भायर सर. आनी ते मेडे आत्मे फळफळावन भाव भयणीनो भायर सरतात. आमचे कुटुंबीक जिवितांत आमी जेन्ना कितेंय करता तेन्ना मोगान करूंक गरज. आमचो भावार्थ तर तीर उरतलो, आमचो भावार्थ तर घोट जातलो, आमचें कुटुंब तर बरें उरतलें, आमचें कुटुंब तर भावार्थान वाडटलें जाल्यार ह्या कुटुंबान मोग आसूंक गरज. एकामेका सोबे मोगान आमी उलयता तेन्ना, मोगान आमी जियेता तेन्ना, एकामेकाक मोगान आमी उच्चारता तेन्ना देव आमचे सोबे जियेता म्हूण आमी दुसऱ्यांक दाखोड करता. आमकांच अणभव मेळटा, आमीच हे देवाक अणभवता. देवान आमच्या जिवितांत सगल्यो वस्तू ज्यो ह्या रचनेक केल्यो त्यो मोगान केल्यो. आनी मोगाक लागून आपल्या एकल्याच पुताक ताणें धाडून आमची सोडवण ताणें केली. भाग्यवंत सुजे वासान हेच केलें. श्रीलंकेन मोगान सेवा चाकरी ताणें केली. मोगाक लागून तो पिडेवंतांची, मोगाक लागून खोळकारांची, मोगाक लागून आपूण पेज लेगून जिवन तो जियेलो. आमच्या जिवितांत हो मोग आमी दाखोड करता आसतना देव सगळ्यान उदीक आमचो भावार्थ ह्या मोगा उद्देशी पसरावंक आमकां आदार दिता. आनी उदीक आनी उदीक आमकां उकोण करूंक देव दिसपोटी वावुरता म्हूण आमी जाणा जावन आमचें कुटुंबीक जिवीत उदीक आनी उदीक मोगान जियोंक आमकां आदार दी म्हूण ह्या मिसांत खोतखोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. ह्या वेळार आमची कांय मागणी देवा मुखार आतां आमी दवरूं. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी कुटुंबीक मुन्यारपणाक सदांच पयलो वयलो जागो दिवंक गरजेक सांपडलेल्या कुटुंबांक फावो तो आदार सहकार दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपल्या कारभारांचो वापर सदांच पोरजेच्या फायद्या खातीर करूंक कुटुंबीक जिवीत मजबूत करतले कायदे आनी सवलती
निर्माण करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जायतीं कुटुंबां निराशीपण, गैरसमज, बेबदिकाय, अविस्वाशीपण आनी दुसऱ्या हेर कारणांक लागून दोशी जावपाचे गंभीर परिस्थितीचेर पावल्यात. नाजारेताच्या पवित्र कुटुंबाची आनी भाग्यवंत जुजे वाजाच्या गोराब्याची देख घेवन असल्या कुटुंबांनी नव्यान मोग, शांती, हुस्को, सेवा आनी हेर असलीं तत्वां निर्माण जावंक बापाची कृपा मागुया. हो आयचो नोवेनाचो दीस डायसिजनाच्या विधवा, अनाथां, वॉर्डां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या आनी संस्कृतीक कारणां करच्या ह्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावराचेर बापाचो आशिर्वाद पडूं, तो फळां बरी जावचो आनी ह्या वावरान जबाबदारेची आसात तांचेर आनी हेर आदाराचेर सुबां देणी वचची म्हूण देवा लागीं मागुया. ही सगळी आमची मागणी बापा मुखार आमी दवरता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. गायन घेऊया C4 पेज नंबर 29 C4. आमची पातकां धुवून काडून निर्मोलकाचां तुका वोपों. देवा आनी म्हज्या मोदें संदान करून शांती करूं. देवा आनी म्हज्या मोदें संदान करून शांती करूं. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें जिलो भुरगो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें जिलो भुरगो तुजो. म्हज्या बाबा भयणी म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी क्रिस्ताच्या नांवान सगळे करून मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पाव आनी जे आमी भक्तीन मागता ते आमकां मेळूं. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सगळे आसूं, आमची काळजां बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाचे देवा सोर काडयेन सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळें सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयबान खरो दिवतो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुसार आपणें रगत वारून संवसाराक ताणें शांती सोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारूण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सो दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार बांदपाचो चावी भगवान. उत्सर्गी तुका चोय चोय, सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका चोय. उत्सर्गी तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक विचारदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेचपरी जेवण जातूच ताणी कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी सोमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्शिवणपणा वरवीं. तुवें आमकां सोयरी सुया संवसाराच्या सुरवणारा आमची सुरवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिवणपणाचो आमी भक्तीपडी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणेची काज तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रगोस जाल्यार आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर चोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही विधी भोंवतणी एकठांय चलिल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगतीचो पोती भाग्यून सुसे भाग्यून दवरता आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थून दीत घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आनी आमची चुकलेल्या आमची तशी आमची भातां गोस आनी आमकां कांय पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताचे आमी भरोशान उतरेकतां तर आमकां तुजी उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें धरून तांबडे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमेतिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शरीर संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे सेवे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजूं हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. बाबोनी आमी सगळीं
Jesu Paul, somestanzo, tato bapuyamso, korat mo eka mekato, so ave, kela tumso, pelak tumi, kota title, kore sanctam, makapaule. Korak mo eka mekato, zoso ave, kela tumso, pelak tumi, kota title, kore sanctam, makapaule. प्रार्थूया. सर पुद्वेदा देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोठाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानूं. हें आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मीस जाल्या उपरांत युक्रिस्टीक मिनिस्टर मासे रावतली. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पुद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. पुसून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. गाळून घेऊया U35 पेज नंबर 249. U35. Bhagevont जाल्या आमच्या बाबा, विनोद्यान तुझी मोजत पावोय. साक्षी देव जेसू बाबाट पोसो, उर्बेन बोर आमकां साकोय. जुजे वाचा आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेसू पवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा सजना सजना. जुजे वाचा आमच्या बाबा, तुझे पासून आर्गा मोहिमा. बापा जेसू पवित्र आत्म्या, आर्गा मोहिमा सजना सजना. Novena prayer
to Saint Joseph Vaz. Loving Father, through the wonders of His mercy, your Son sowed the seed of your word into the hearts of people. Following in His footsteps, your servant Saint Joseph Vaz spent his whole life doing good by the inspiration of the Holy Spirit and under the patronage of the Virgin Mary. And so he showed us that we too can win the crown of blessedness by walking in the footsteps of your Son. We rejoice that you placed your seal on his heroic life and inspired your holy church to declare him a saint. Now, through his intercession, we implore you to grant us this favor. Kindly pray silently for your intentions. We make this prayer